संतोषाका आज भोगता सोम्या मंदिरात या रिताना बलिदान पेटूका या उपकारांकरता गीता नितळांका करवून परता नितळांका करवून परता पाकी सोम्या आमी आल्या तुझे सशी कापुतांचे गये तू दाखव पावून लोकांनी सोम्या तुझी बुरी बुक्षी तू आमची पातकी चेली वरतू संतोषाका आज भोगता सोम्या मंदिरात या रिकाना बलिदान पेटूका या उपकारांकरता गीता नितळांका करवून परता नितळांका करवून परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो बाळक जेजूतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बेचें स्मरण करता ल्हान प्रायरीस देवाच्या मोगान भरिल्लो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे जेजूची बरी खबर परगट करूंक मुखार सरता मात्र न्हय आपलो जीव हेरां पासून दिवन मार्तेरपणाचें मरण मरता जेजू क्रिस्ताची जिणी बोगसण्यांची जावन आशिल्ली मनीस जाल्लो देव बोगसणे संपूर्णपणी जियेता आनी बोगसणे सोशेगून मनशापणी जियोंक बळवून हातेर म्हणलें कळीत करता देखून आयची देवस्तुती आमकां बोगसण्यांची मनशां जावंक आपोवणी दिता तर मोगाचें न्हू जेजून शिकयले बरी आमी पातक्यां थंय सोंसणीक जावन तांकां बोगसूंक जाय अशी कृपा मागया तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्रीचो दीस आज आमी आचरण करता संदर्भार सर्व बंदीत आसल्या कैद्यां पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्रतेन फावो वरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सादून सांगता मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट घडोवन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हज्या सदां संवसार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया कनवळ्या बापा
पास्काच्या गुटा वरवीं आमची आरांबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदिताय. ओ पास्काचो गोट ह्या संवसारांत भवार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी संभ्रमताव. सर्गात ससनाच्या मोगान आमी तो संपूर्णायेक भोगूंक पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र सभेच्या आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोसवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्परान जोसवाक म्हणलें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायेला मुखार वर्तो करतलो आनी ह्या वरवीं जशें हांव म्हजे सोवे आसलो तशें तुजे सोवे आसा म्हूण सकट वळखून घेतले. सोल्ल्याची फेट वावयतल्या याजकांक तुवें अशें सांगूंक जाय, तुमी जोर्दानाची तडीक पावतस, तुमी जोर्दानांतच रावूंक जाय. देखून जोसवान इस्रायेलीतांक सांगलें, लागीं सरा आनी सरीसपरा तुमच्या देवाची उतरां आयका. आनी जोसवान म्हळें, जिवन देव तुमचे मदें आसा म्हूण तुमी ह्या वरवीं समजतल्यात. सगळ्या पृथ्वीच्या सरीसपराच्या सोल्ल्याची पेट तुमचे फुडें जोर्दानांत वेतली. सगळ्या पृथ्वीच्या सरीसपराच्या सोल्ल्याची पेट वावयतल्या याजकांची पावलां जोर्दानाच्या उदकांत दवरतस वयरथान वळून येतलें उदक बंद जातलें आनी एकच रास सावन उबें रावतलें. जोर्दान उतरच्या खातीर लोकान आपले तंबू काडले. तेन्ना सोल्ल्याची फेट वावयतले याजक लोकां मुखल्यान गेले. सोल्ल्याची फेट वावयतल्या याजकांनी जोर्दानाच्या तडीक पावोवन आपले पाय उदकाक लायतस लुंडेच्या सगळ्या खाळार जोर्दान भरून सगळ्या तडी वयल्यान ओमतता. वयरतान वळून येतलें उदक बंद जालें आनी एका विस्तार सुवातेर जरेतानाच्या कुशीक आसलेल्या आदाम शहरा लागीं रास सावन रावलें. आनी आराबाच्या मिठाच्या दर्याक सकलो वळून येतलें उदक फुर्तें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जोर्दान उतरून गेलो. सगळीं इस्रायल फर्जां सुक्या धरणी वयल्यान उतरून वेताना सरीसपराच्या सोल्ल्याची पेट वावयतले याजक सगळे राष्ट्र उतरून वसा पर्यंत जोर्दाना मदलें सुक्या धरणीर हालनासतना उबे रावले. देवाचें उतर हें. देवाची उदकार.
गोरा किती साले कित्याक तूं पळंदावलोय आनी तूं योर्दना कित्याक तूं पाटी परतली पर्वतानो बकऱ्याक बरी गुड्या दोंगरानो शिळ्या बरी तुमी उडोवन नासल्यात सर्वेस्पराचे 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 Hallelujah, 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 hallelujah. तुझ्या मुखामुळाचो बरसण तुझ्या साकराचेर फंकय आनी तुजी आज्ञा म्हाका शिकय Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता तो वळ पेद्रो जेजू सस्येवन विचारले सुम्या म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिसय 7 पावटी जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय बगात 7चे 70 पावटी 7चे 70 पावटी सर्गींचे राज अशें म्हणयेत एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचेंक लेक घेवंक कुशी व्हेली लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलें एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताच्या बायल्या भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सकट विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनियाची हुकूम जाली तवळ तो साकर धनियाच्या पांया पडून म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वचूंक सोडलें पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगती साकर ताणें ताका 100 रुपया देवें आसुल्लें हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांया पडून म्हाका थोडी फुरसत दी म्हूण तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्हय ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन दवरलो घडल्ली सकट संगत पळोवन हे साकराक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली तवळ धन्यान ह्या साकराक आपणा उजीर आपोवंक लावन म्हळें
नसत्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसबाच्या अधीन केलो. आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बोक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जातच जेजू गलिलियांतलो भायर सरून गेलो आनी जॉर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांत्याक आयलो. देवाचें उतर हे वाकवी तुका क्रिस्ता. खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा. खंयसर शांती आसा थंयसर देव आसा. खंयसर बोगसणें आसा थंयसर देव आसा. जेजू बाळकाच्या म्हज्या मोगाच्या भावां आनी भयणी, जायते फावटी हें गीत आमी आयकलां आमच्या जिवितांत. परत आज हांव तुमकां जागयतां ह्या गिता द्वारे आयच्या शुभ वर्तमानेचो संदेश. खंयसर आसा मोगानी माया थंयसर आसा देव. खंयसर आसा मोगानी माया थंयसर आसा देव. आयच्या माथेवाच्या वाज्यांतलो संदेश म्हाका आनी तुका होच संदेश दिता. खंयसर बोगसणें आसा थंयसर देव आसा. खंयसर बोगसणें आसा थंयसर देव आसा. तर थोडो वेळ ह्या वांजेलाचो नियाळ करया. आज इगर्ज माता सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे असो उडास काडटा आनी आमकां सर्वांक ताणें चलल्ल्या वाटेन चलोवंक आपयता. ही जावन आसात वांजेलाची उतरां आतांच आमी आयकल्यांत. ती जावन आसात, तुजो भाव चूक करीत जाल्यार 7 फावटी न्हय 7च्या 70 फावटी म्हळ्यार सदांच तुवें तयार आसूंक जाय ताका बोगसूंक. मोगाशानो, थोडो वेळ ह्या वांजेलाचेर एक नदर मारया आनी ह्या वांजेला मुखांतर आमी मागणें करया. दुसऱ्या विश्व झुजा वेळार जुदेवांक धरन कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत घालन सारकें जेवण दिनासतना अमानवीय रितीन कश्टून ताणें थंय मोराशें करतलें. अशें एक कॅम्प दक्षिणेच्या पोलंडांत आसुल्लें. जुदेवांक नाझी जर्मनीन हांगासर झूज कैदी जाल्ल्यांक प्रत्येक सावन जुदेवांक हातूंत घालन जिवेशी मारचें आसुल्लें. 1940 इस्वेतावन 1945 इस्वे पर्यंत इस्वेमध्ये हांगासर सुमार 1.1
मिलियन लोकांक जिवेशी मारला. आतांसर जायतो लोक पोलंडाक गेल्ल्या वेळार ह्या जाग्याक भेट दिता. हांव थंयसर पावुल्लो, हांवें थंयसर पळयलां. असल्या एका मरणाच्या कॅम्पांत हांव एक दीस एकलो कैदी धांवलो आनी कळटस नाझी कमांडर म्हणालो, एकलो धांवलो न्ही, आतां कितें करया? कमांडर म्हणटा, आतां त्याच जाग्यार 10 जाणांनी मोरा जाय पडटलें. अशें वेंचून काडिल्ल्या 10 जाणां पैकी एकलो रडटा गळगळ्यांनी, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजें काम म्हूण गळगळ्यान रडोंक लागलो. हें पळयोवन आसल्या मदलो एकलो मुखार आयलो आनी म्हणालो, ताका सोडा, म्हाका धरा. ही जावन आसात उतरां ह्या तरणाट्याची. ताका सोडा, म्हाका धरा. ताच्या जाग्यार हांव मरतां. ताच्या जाग्यार हांव मरतां. जैलर ओपवालो. ताका धरलो आनी ताका काळोखाच्या कुडांत बुकेन वळवळोवंक लोटून गेलो. थंय तो कैदी दुसऱ्यांक गाळी येडच्या की, हेरांक शिरापच्या की, कांतार गावून आनी मागणें करून आसुल्लो. 2 हप्ते गेल्यार कांय खाण नासतना आसुल्लो तो आनीकी मरूंक नातुल्लो. अकरेक ताका विकाचें इंजेक्शन तोपून लगाड काडलो. तो कश्टोन मरतना ताणें त्याच ह्या स्थितीक कारण जाल्ल्यांक बक्षिलें. तो मरोन आसतना, त्या स्थितीन तो आसतना तो बक्षिता. कोण तो बगयन मनीस जाणान तुमी? तो सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे. रायमोंड म्हण ताचें नांव. मोरयेसो भक्तीक आज ताचें फेस्त आनी तो प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया आसो पात्रोन. सांग कॉल्बेन एक फावटी मात्र बोगल्लें न्हय बगार. तो हर संदर्भांनी फारीपणाक न्हय म्हणून दयाळायेक सै म्हणून गेलो. बोगसणें म्हळ्यार तुवें वीख पियोन आनेकल्यांक मोरा जाय म्हूण राखचें न्हय. बोगशिना तर आमी आमच्याच नासाक कारण जाता, सोण आमकां बादाक केल्ल्याक न्हय म्हणचो संदेश आयच्या वांजेलांत स्पश्ट जाता. Peter's question and Jesus' surprising answer. आयच्या वांजेलांत पेद्रो जेजू लागीं विचारता, सोमिया, म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षी जाय? 7 फावटी गी? 7 फावटी गी? जुदेव शिकवणे प्रमाणे 3 फावटी बक्षिल्यार तो व्हड मनीस महाधनी म्हूण लेखताले. अशें म्हणटना पेद्रो डब्बलाच्या की इल्लें चडच म्हळ्यार 7 फावटी म्हूण सांगता. पूण जेजू म्हणटा 7 न्हय 7च्या 70 फावटी. म्हज्या मोगाच्या आनी भावानो आनी भयणीनो, 70 फावटी म्हळ्यार बक्षिताना लेग दवरिनाका. तूं बक्षूनच वच,
बोगसणे म्हळ्यार गणितशास्त्र न्हय, बोगसणे म्हळ्यार मॅथमॅटिक्स न्हय, बोगसणे लेखापाकाचे विशय न्हय, बगार ती एक काळजाची विशय. Forgiveness is not about mathematics, it is about the heart. The parable, our debt before God. जेजो बोगसिनांतल्या साकराची वपार सांगता आयच्या वांजेलांत. थंयसर ताका ह्या साकरान कोरोडांनी देवें फारीक करूंक आसुल्लें. कोरोडांनी ते देवें इतलें व्हड आसलें की ते फारीक करूंक जावचें तितलें न्हय. आतांच्या काळार कांय बिलियनी रीण आसुल्लें म्हूण येता. राय ताका बक्षिता, पूण उपरांत तो साकर ताच्या हाताखाल आसल्या एकल्याक ताका 100 रुपये देवें जाय जे आसल्यांक बक्षूंक नेगारता. मोगाशेनो, जेजू हांगासर एक अपुरबायेची शिकवण म्हाका आनी तुमकां दिता. आमी त्या पयलेच्या साकरा बरी फारीक करूंक जायना तसलें देवें देवाक दिवचें आसा. खंयचें देवें तें? आमची बातकां, आमचो अहंकार, आमची अस्कतकाय, देवातान पयस वेशें, देवाक नेगारशें. हें जावन आसा आमी देवाक दिवंक जाय. उरिल्ल्यांचें देवें आमकां त्या दुसऱ्या साकरा बरी केवल 100 रुपये तितलें उणें तरी आमी तें बक्षूंक कितलें सवकास न्हय गी. तें एक लायफ एंड डेथ मॅटर म्हणल्या बरी आमी बक्षूंक तयार नाव. पयलेचो नौकर आपल्या दुनियांतान बक्षणे जोडून स्वतंत्र जाल्लो, पूण आतां तेच हाताखाल आसल्या साकरा बक्षूंक नेगारच्या वरवीं तो फारीपणाचो गुलाम जालो. त्या देखून ना बक्षणे वा फारीपण हेरांक पयलें बादाक करचें की आमकांच पयलें नाश करता. वीक पियेल्लो मोरता सोडून पियनातलो न्हय. ते देखून प्रयत्न करया. हें वर्स बरवशेचें वर्स. बरवसो आमच्या जिवितांत जाय जाल्यार बक्षूंक आमी तयार जावया आनी तो जेजूचो बरवस आमचो बरवसो करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी एक सवाल हांव तुमचे मुखार दवरतां. हू आर माय डेटर्स टुडे? आमी कोणाक बक्षूंक जाय? आमच्या जिवितांत आमकां कोणातावन देवें आसा? कोणाक आमी बक्षूंक जाय? आमचे कुटुंबाच्यांनी लागशिल्लीं कांय भावान वा भयणीक चुकोन एक उतार सांगल्लें तें देवें आनीकी मोतीन धरलां आसतलें. तुज्या बायलेन वो घोवान तुका कांय मोस केला आसतलो वा तुका समजून सकना आसतलो आसतली. कांय इल्लें मिसअंडरस्टँडींग जालां आसतलें. तुज्या बिझनेसान तुज्या पार्टनरान तुका डोंगी केला म्हूण बगतलें. तुका मस्त गरज आसतनाच तुज्या इश्टान तुका ताची पाट दाखयली आसतली. थोडे फावटी तुकाच तुवें बक्षूंक ना आसतलें. उडास्त वरांत आमी आमकांच बक्षूंक जाय पयलें. थोडे फावटी तुकाच तुवें बक्षूंक नाय. हें सत. जायते फावटी हेरांक बक्षूंक सुलभ जाता पूण आपणाकच बक्षूंक मस्त कश्ट जाता. Why forgiveness is hard and why it's necessary. बक्षूंक कित्याक कश्ट?
जायते जाण म्हणटात घुमसाराक येताना, फादर म्हाका बोगसूंक तो जायना, त्या मनशाक पळयतना म्हाका राग येता, कशें हांवें ताका बोगसूचें, कशें ताचे लागीं हांवें बोगसणें मागचें. बोगसूंक कित्याक कश्ट आनी कित्याक आमी बोगसूंक जाय. तांकां बोगशिलें तर ताणें केल्ली चूक हांवें एप्रूव केल्लें बरी जाता. ताका म्हाका आनीकय वायट करूंक हांवें परमिशन दिल्लें बरी जाता. ताचे मुखार हांव ल्हान जाता अशें चिंतचें आसा. देखून उडास दवरया, एकल्यान म्हाका वायट केलें, हांव ताका बोगसूचें मुखांत्र ताणें केल्लें सगळें सारकें म्हूण सांगना. बदलाक ती केस हांव देवाच्या कोर्टाक हस्तांतर करतां. हांवें म्हज्या इतल्याकच त्या केजी विशयांत न्याय तीर्मान दिवचें की निमाणें फैसल दिवंक देवाकच सोडचें. हँडिंग द केस ओवर टू गॉड्स courtroom instead of keeping it in yours. ना बोगसणें वीक पिवन अनेकल्यान मोरोजें म्हूण राखचें. उडास दवरया, ना बोगसणें संतोश, समाधान आनी कुडीची भलायकी सयत बिगडायता. कितल्योश्यो आमची पिडा आमच्या मोतीक लागून, आमच्या मोतींत आसच्या राग, ना बोगसणें फारीपणाक लागून कितलेशा लोकांनी तांची पिडा होगडावन घेतल्या. कितलेशा लोकांनी कुमसारा उपरांत राजी संदना उपरांत बरी भलायकी जोडून घेतल्या. तर निमाणें हाव टू फॉरगिव प्रॅक्टिकली कशें बोगसूचें. नेम द डेट, बी स्पेसिफीक. देवें खंयचें उडास कर, तुका कोणेय खंयच्या संगतींनी दूख आयलां, वायट केलां उगडास कर. जर आमकां आमचें दूख खंयचें म्हूण कळीत ना तेन्ना तें बोगसूंकय जायना. दुसरें, रिलीज द डेट टू गॉड. हाव? प्रे, माग. जेजू तुवें म्हाका संपूर्णपणे बोगशिलें, हांव बोगसणें विंचतां. तांणी म्हाका आनीकय दिवचें खंयचेंय देवें ना. तिसरें, ब्लेस द डेटर. हें बारीक कश्टाचें. चूक केल्ल्यान बोगसूचें जायते फुडें आमचें थंय ना. तें धैर्य ना, तें बरें मोन ना. पूण आज आमी शिकया, ब्लेस द डेटर. कोणाचें देवें आसा ताका आशिर्वादीत कर. हें करूंक इल्लें कश्ट मारतीत, पूण सुरू कर तेन्ना तुका वायट केल्ल्या मनशाक आशिर्वादीत करताय तेन्ना तुज्या काळजांत तावन सर कोणेपणी पाळां समेत हुमटून कान उडयताय. तें खोटेपण तूं हुमटून कान उडयताय. बोगसूंची एक दिसाची करणी न्हय, बगार एक प्रक्रिया. Forgiveness may be a process, not a one-time event. थोडे फावटी एकाच मनशाक एकाच वायटा खातीर 7 आनी 7 फावटी बोगशी जाय पडटा. आनी हर फावटी तूं बोगशिताय तेन्ना तुजे वयर आसच्या वायटाचें ग्रीप उणें जावन येता. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, तुका कोणें देवें दिवंक आसा? कोणें तुका वायट केलां? कोणाक तुमी तुमच्या काळजांत बंदीन करून दवरला? भोवशा देव तुका आज ताका बोगसूंक आपयता. एक कागाद बरोवन, एक मेसेज व्हॉट्सॅपार धाडून, एक फोन कॉल करून ताचे लागीं उलोवंक, त्या व्यक्ती पासत मागोवंक. वय बोगसूंक तुमी तुमचो द्वेश, हंकार
त्याग करचे पडटलो, पूण उडास दवर बोगसणें तुमकां तुमचें स्वातंत्र्य जोडून दितलें. बोगसणें एक बोगाप न्हय, तो एक निर्धार, भावार्थाची एक करणी, काकुळदार देवाचे भुरगीं जावं जियोंक करची विसवण. निमाणें. Forgiveness and the Prison Ministry Mission. आज आमी प्रिझन मिनिस्ट्री दीस आचरण करता. एकलो बिश साहेब म्हणटालो, आमकां ताणें थंय प्रिझनाक आपोवन व्हेल्ल्या वेळार ताणें म्हणली पयलीं उतरां, आमकां आनी तांकां कसलो संबंद आसा. हें जावन आसलें बिस्पाचें सवाल. आमकां आनी तांकां कैद्यांक कसलो संबंद आसा. कोणीय ताका जाप दिवना. बिस्प म्हणालो, इतलो संबंद ते भितर आसात, आमी भायर आसा. ते भितर आसात, आमी भायर आसा. मोगाशें न्हू, एक बरें मिसांव काम कार्मेल गुड्यारतावन प्रारंभ जाला. फाटल्या 26 वर्सांनी कार्मेलीत पाद्र्यावांच्या मुखेलपणाखाल हें मिसांव चलता. जैलाक तशें जैलवासींच्या कुटुंबाक भेट दिवची, तांकां जेजूचो बरवसो दिवचें, हें केवळ एक पुनर्वसती कार्य न्हय, बगार राजी संधानाचें काम. जैलांत आसचे थोडे निसुखीदार, पूण आज ते तांचे चुकी खातीर पश्चाताप पावून दूख गळयत आसात. हेर थोडे निरापराधी आनी सुटकेक राखून आसात, आनी हेर थोड्यांक तांच्या कुटुंबांनी सांडलां. केन्ना एक प्रिझन मिनिस्टरचो सांदो जैलाक भेट दिता तेन्ना जें कितें जेजून पेद्रूक दिल्लो संदेश आसा, 7 न्हय 70 फावटी संदेश ताकय व्हरतात. हें केवळ हेरांक बोगसूंचे विशीं मात्र न्हय, बगार तांकांच तांणी बदलूंच्या विशयांत अशें ताणें देवान दिवच्या स्वातंत्र्याक चलच्याक. पेद्रूचें सवाल म्हाका आनी तुका कितले फावटी जेजू बाळकाच्या भक्तिकानो हो संदेश कितले फावटी जेजूची जाप सदांच सदांच. हें सुलाभ म्हूण न्हय, बदलाक ही सर्गींची वाट देखून. बोगसणें केवळ शांती सांबाळचें मात्र न्हय, राजी संधान भावार्थ सांबाळच्या विशीं. केन्ना आमी बोगशिता आनी जेजू भाशेन जाता, आमी बापाचें कालीक प्रतिफलीत करता. हो संवसार आज भुकेवन आसा, तो दया आमी सगळ्यांक मेळाशें करता. ಹೂವಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ಬಾಳಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. एक फूल ताच्याच खातीर फुलता जाल्यार त्या फुलाक अर्थ ना. एक दिवो ताकाच उजवाड दिता जाल्यार त्या दिव्याच्या उजवाडाक अर्थ ना. एक मनीस ताच्याच खातीर जियेता जाल्यार त्या मनशाच्या जिविताक अर्थ ना. एक फूल फुलता दुसऱ्या पासत दुसऱ्याक सोबाय दिवंक, दुसऱ्याक परमळ दिवंक जाता जाल्यार त्या फुलाक अर्थ आसा. एक दिवो कोण काळोखांत आसा ताका उजवाड दाखयता जाल्यार त्या दिव्याच्या उजवाडाक अर्थ आसा. एक मनीस दुसऱ्या खातीर जियेता जाल्यार त्या मनशाच्या जिविताक अर्थ आसा. हेन्स मॅक्सिमिलियन कॉल्बेन ताच्या जिविता मुखांतर करून दाखयलें.
घरा वयच्या आदीं जेजू बाळकाक सांगया इतलेंच. आज एकल्याक बोगसूंक तयार आसाय. एकल्याक जेजू बोगसणेचें भंडार, जेजू बोगसणेचें दायज, जेजू बोगसणेचो दातर. जेजूच्या उतरांत चलया आनी आज एकल्याक बोगसूंक प्रयत्न करया. जेजू बळक जावं दी आमचें बोळ हातेर आनी आमचो बाबार्थ. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर आमी उबी रावया. पवित्र पुस्तकांत जेजून म्हणलीं तीं उतरां. माग तुका मेळटलें, बोडय उक्तें जातलें, सोद सोदून काडटलोय. आज आमी सर आमची मागणी हाडून आयल्या. बोडोवंक आयल्या, सोदून आयल्या, जेजू बाळोक दिता. ह्या भावार्थान आमची मागणी आतां आमी उबारुया. मोगळा बापा, हांव आयलां बंदेत आसल्यांक सुटका दिवं. हे सोम्याचे मिसाव गवळीक वावरा मुखान जारयेकडच्या पवित्र सभेच्या मुखाल्यांक तांच्या वावरान सुटसुडाय, दादोसकाय आनी रक्षण लाभय म्हूण मागता. तुमची जबाब आयक आमचें प्रार्थना हे सोम्या. काकुळदरा बापा, सर अधिकारींनी राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक समाजेन शांती, समानता आनी भाव बांदवपण रुता करूंक आनी प्रत्येक जावन जैलांच्या उदरगते खातीर आनी थंयसर आसच्या भावा भयणींच्या मौन परिवर्तनांतय सकारात्मक योजना मांडून हाडूंक तांकां बरें मौन फावो कर म्हूण मागता. दयाळा देवा, भुरग्यांनी आनी युवजनांनी संवसारी संगतीन देवा आनी हेरां तावन पयस दवरच्या सवयांक, अवगुणांक आनी वस्तूंक लाबदून आत्मीक स्वातंत्र्य वगडायनाशें तांच्या मोतीक उजवाड दी. एकसूरपण, निर्लक्ष्य आसल्या रितींची बंदड अनुभव करच्या पिडेस्त प्रायस्त अनाथ आनी निर्गतिकांक हेरां तावन स्वागतपण आनी मोग मेळशें कर म्हूण मागता. मोगळा बापा, सा मॅक्सिमिलियन कोल्बेच्या मजतीकाल वावर करच्या सर PMIच्या प्रस्तुत स्वयंसेवकांचेर आमच्या हर योजनांक आदार दिवच्या सर बऱ्या मनाच्या व्यक्तींचेर तुजी दराळ आशिर्वादा वत. देवाधीन जाल्ल्या संद्यांक ससनीक विशेव लाभय आनी उताय प्रायेक आनी पिडेक लागून निवृत्त जाल्ल्यांक सुशेग लाभय म्हूण मागता. दयाळा बापा, जैलांनी आसच्या सर कैदींच्या मन परिवर्तना पासत मागता. निरपराधी जेलवाशी पासोती आमची मागणी उबारता. जैलांतावन बेगीनच सुटका जोडून समाजेंत नवें जिवीत जियोंक तांकां फावो कर. अशें आयिल्ल्यांक स्विकार करून तांकां विशाल मनोभावान पळोवचें तसलें उदार म्हूण आमच्या समाजेंतय रुता कर म्हूण आमी मागता. तुवें तुजे मागणी हाडून आयल्या, तुमी तुमची मागणी हाडून आयल्यान जेजू बाळका लागीं माग, तो तुका फावो करतलो. जेजू बाळका, तुवें म्हळाय माग दितलोय म्हूण. हांवें मागलां, तुजेर हांव पात येता आनी बरो वचता आनी ह्या मागण्याचो प्रतिफळ म्हज्या जिवितांत हांवें देखूंक आनी साकूंक तूं म्हाका आदार दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मार्फत. आमेन.
तळमळांनी कांत्या काळजांनी कुशीक तुका समर्पिता बापा काणी कामची तुका भेटून दिता स्वीकार ती कर म्हूण आज मागता जीवन आमचे अर्पिता बापा काणी कामची तुका स्वीकारून दिता स्वीकार ती कर म्हूण आज मागता जीवन आमचे अर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता नसले जामून मागात हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पुरी सभेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेऊ भोव दयाळ बापा ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल जसो मॅक्सिमिलियन कोल्बे तुजो भक्त रगत वराय पर्यंत भवार्थान थीर रावलो तशें आमकांय भवार्थान थीर कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मॅक्सिमिलियन कोल्बे तुज्या रक्षान तुज्या जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वरवून तुजे विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घटाय करताय आनी अशें आमचे अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सुमेवरी तुजें बळ संपूर्णायेन परसळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या विपावान उंचकी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे तुकाचे उंचकी तुकाचे मोगाशेनो अति उत्तम घडी जावन आसा हो उंडो जेजूचें मांस जाता हो वायन जेजूचें रगत जाता हें म्हाका आनी तुका बोगसणें दिवच्याक आदार दिता तर भक्तीपणान भावार्थान ह्या रितीन भाग घेवया बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर्म आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरूंक सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेस्पोरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें एरगत पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaso gut purgatuya. Jesu melo, Jesu jiwa zala, Jesu novianetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तार तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी लेव आमच्या बगेन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगदान वाडय. पुनर्जीवनपण बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरे देवा, देवाचे माये सांगाती बागे अंतर्मुता आनी सर्वांकडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सरण वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयलें तें मागणें अति उत्तम मागणें आनी ह्या मागण्यांत जेजू आमकां बोगसूंक आपयता. तर व्हडा भावार्थान आनी मोगान हे मागणें परत आमी देवाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक शिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळमेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं. माया मागोसो गुरसावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. मोगाच्या भक्तिकानो, तुमची नदर ह्या उंड्याचेर पवित्र उंड्याचेर मारात. जेजू
आजार आसा म्हजे मुखार तुजे मुखार बोगसण्याचो दातर बोगसण्याचें भंडार देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान हांव आनी तूं सुभागी सुम्या तुमचे भितरूंचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्याच अस्खस सैमाशा मॅक्सिमिलियन कोल्बे आमच्या भावान कश्टादगदामध्ये दाखयल्लें तीरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच ताणें म्हूण वळखून ताच्या उगडासाक दिनवासाचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तांतूं आमकां नवो जीव आनी नवी गटाय मेळ्ळ्यान ह्या गटायेन आमच्याच कश्टां मदें आमच्या भावा भयणी परी थीर रावून सस्नाचें इनाम आमी भोगूंक फावो हें आमी मागता तुज्या पुताचे नांवे. बाळक जेजूचे नवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता राव समोचो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर तराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर्व त्या सामा आनी मागणी बाळक जेजूच्या पांया तळी आमी दवरया. विशेष करून आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्या पासत मागया. भुरग्यांच्या शिकपा पासत आमी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान सदांच रास करचे पासत मागया. कामाच्या सोदनेर आसलेल्यांक बरें काम फावो जावचे खातीर मागया. परगांवांत वावुरतल्या आमच्या कुटुंबाच्या तशेंच मोगाच्या संद्या पासत मागया. आज विशेष करून बंदेंत आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. निरापराध्यांक सुडका आनी अपराध्यांचें मन परिवर्तन जावचें पासत आमी मागया. ह्या सर त्या संवासवे आमच्या खासगी त्या संवासवती आमी मागया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितारा उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवन उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्यांक सगळ्यांक दयान आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळाच्यो कुशीचें जेजू. देवा सुपूत मनीस जालो. देवा सुपूत मनीस जालो. देवा सुपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळोक जेजू लागीं मागणे. ये आज्या पांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोथेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच रवदा. आमेन. मौनपणी बाळक जेजून आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर वतल्या सर्व कृपे देण्या पासून ताका आमी अर्गां भेटोवया. सांगात मागया. ये बो उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दया केल्या हे देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या.
तुज्यो काकुळते आमी वर्णितले हांव तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपाची म्हजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यां विस्तारूं दी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली देवीक मजत जोडूं दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद घेवच्या पयलें दया करून बसा. भोवन बिडीनो आयचें मिसाचें बलिदान भेटयल्ले याजक जावन आसात मनदेक बाब दोनत रेबेरो हांगासर ह्या पूण शेतांत प्रत्येक जावन हें पूण शेत बांदता आसतना आनी उपरांत तांणी सेवा दिल्ली आसा प्रत्येक जावन देवपोणेचे डिरेक्टर जावन आनी उपरांत भुरगे सुरवेचें तांचे सेमिनरीचें शिकच्या गोंयच्या म्हापसांत मडेंतेरांत आनी अशें जायती तांणी सेवा दिल्ली आसा. हांव पयले फावटी सेमिनरीक सेरवत आसतना म्हाकाय तांणीच गोंयांक आपोवन व्हेल्लें जावन आसा आनी आतां प्रस्तुत ते रोमांत एका फिरगेचेंत तांची सेवा दिते आसात. रजर आयिल्ल्या वेळार हे मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या तांकां तुमच्या सुमेस्तांचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो फादर दोनाता. नांव उडास दवरूंक सुलाब दोन हात जाय गे ओके. आतां आज आमी हांगासर प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया हाचो दीस आचरण करता. तुमकां कळीत आसा हांगा मंगळुरांत डिस्ट्रिक्ट जेल आसा आनी तातूंत सुमार 370 जाणां आसात आनी तातूंत सुमार 10 जाणां स्त्रियो आसात आनी हांकां हांतल्या 370 जाणां मदें कांय 4 जाणांक मात्र शिक्षा जाल्या. उरिल्ल्यांचे पुरा ट्रायल चलते आसा म्हळ्यार तांची तनखी चलते आसा. सो ते जाता म्हणसर तांणी थंयच रावंक आसा आनी असल्या कैदींक आमी हांगा तावन सदां ब्रेस्ताराचें शुक्राराचें हप्त्याक म्हणले बरी भेट दिता. भेट दिवन तांचे लागीं उलोवचें तांच्या केजी विशीं समजून घेवचें आनी उपरांत तांकां बेल मेळची साध्यता आसा घेवन पळोवचें आनी उपरांत बेल मेळटा जाल्यार तांकां बेल काण घेवन सुटका दिवची असलें काम चलतें आसा. कित्याक म्हळ्यार हांकां तांचोच म्हणलो वकील नासल्या वेळार गव्हर्मेंटाचो वकील अपॉयंट जाता आनी हे तांचो वाद सारको मांडिना जाल्यार ते थंयच उरोवचें पडटा आनी वाद मांडिचे जाल्यार तांचो हातिल्लो तण करचें पडटा आनी असल्या संदर्भार आमी प्रिझन मिनिस्ट्रीचे थंयसर वचून तें काम बेगीन जावचें बरी पळयता. मात न्ही जायतीं वर्सां एकलो व्यक्ती जैलांत आसा म्हणटना ताची कुटुंबाची ताका सांडटात. ह्या वेळार कुटुंबाक भेट दिवन कुटुंबांतावनी तांकां बेल मेळचे बरी करचे बरी सांगताच त्या कुटुंबाची दुबळीं आसात जाल्यार तांकां आर्थीक सहाय तांच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें असलें जायतें एक बरें मिसांव चलतें आसा. मात न्ही हांगासरच्या ह्या जैलाच्यांक थोडे सेल्फ हेल्प स्किल्स म्हळ्यार स्त्रियांक आमी पेपराची बॅगां करूंक शिकयलां तशेंच हेअर बँडां करूंक शिकयलां. मागीर हीं विकून तांचे तावन आयिल्लो पयसो तांच्या सुटके खातीर भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी उपयोग करते आसा आनी हें काम फाटल्या 20 आनी 6 वर्सां तावन मंगळुरांत आमच्या कर्मेलिताच्या मुखेलपणाखाल चलतें आसा आनी तुमचे बरीच कुटुंबादारां सुमार 25 जाणां स्वयंसेवक हातूंत आसात. तीं हर एका ब्रेस्तारा शुक्रारा जैलाक तशेंच तांच्या कुटुंबाक भेट दिवन हे कापुरबायेचें मिसांव चलयते आसात. आनी आज ह्या प्रिझन मिनिस्ट्रीचो पात्रोन सांत सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे ताचें फेस्त आनी ह्या फेस्ताचें तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्रीचें वर्सुगे आचरणाचें विशेश मीस सांजेर 6 वरार आसतलें. आमचे गवळी बापो ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले आनी असली आपुरबायेची सेवा दिवच्या हें सडता आमी म्हळें तुमचे बरीच कुटुंब आसची भुरगीं बाळां आसची दुसरो वावर आसची लायिकां कर नासात त्या देखून तांची सेवा आमी मानता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो ह्या सोर मिसावांत वावर करतल्यां पासून. भोवन निबडिनो ह्या हप्त्यांत लितुर्जी अशी आसा. येवच्या बुधवारा सा बर्नड आनी ब्रेस्तारा दीस सा पियूस दावो हांचें स्मरण. फाल्यांचो दीस विशेश दीस आनी भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस सांगताच मोरयेच्या स्वर्गावरणाचें फेस्त आनी फाल्यां एकच मीस आसतलें हांगासर सकाळींच्या 7:30 वरार सांजेर मीस आसचें ना. ते मीस जाले उपरांत हांगासर आमी बावटो उबारतले आनी ह्या बावटो उबारच्या कार्याक
श्री कुमारी रेमोना इवेट पिरेरा सैरी जावन आसतली. रेमोना इवेट पिरेरा हाची वळख तुमकां आसा. फाटल्या दिसांनी एलोशियस डीम टू बी युनिवर्सिटी हांगासर सुमार 170 वरां रावन आसतना 170 वरां भरतनाट्य खेळून तिणें एक विश्व दाखलो वर्ल्ड रेकॉर्ड रचलेलें आसा आनी ती फाल्यां हांगा आसतली. सो ध्वजारोहणाचें कार्य तशेंच ह्या पुनशेताच्या नांवी मोटव्यान तिका उल्हासूंचें कार्य आसतलें. ह्या मिसाक आनी बावटो उबारच्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. हर एक वर्सा आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचे खातीर बायबल डायरी प्रिंट करता कोंकणी कन्नड आनी इंग्लिशांत. आनी ह्या वर्साची बायबल डायरी तयार जाती आसा. हाका तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्या उडास कडून पेज स्पॉन्सर रावंक तुमकां आपोवणें दिता. आनी केवल एक म्हयनो उरलो त्या पयलें तुमी पेज स्पॉन्सर केलें जाल्यार ती छापूंक आमकां आदार जाता. भोवन निबडिनो आज मिसा उपरांत वांच्या उंड्याक आनी तणपेवनाक दान दिल्ल्याचें नांवां हांव वाचतना तुमी मुखार येवचें आनी याजक बापा तावन मानाची वाद स्विकार करची. जेसिंत डिसोजा उळ्ळाल तावन, ग्रेटा कॅस्टेलिनो वामनजोर तावन, अनिशा पिंटो बेळतंगडी तावन. देव बरें करूं. आतां निमाणें बेसांव जोडचे खातीर सकडां आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं. जेजू बाळोक आमकां सर्वांक तो आतां बेसांवांनी भरता आनी धाडटा बोगसूंक एकामेकाक. तर ताचें बेसांव भक्तीपणान जोडून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र सवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मी सोंपलें. मोगान आनी शांतीन हो संदेश आमी हेरांक दिवया. Yesus barka naman Tuhan. Yesus barka wandang Tuhan. Bisawang ceka walay kurpesa Wingin tuja sedang samban tubo. Bisawang ceka walay kurpesa Wingin tuja sedang samban tubo. आमची सुवे रावतू वृक्षण देवो. आमचे भितर रावतू आमकां गोरू. आमची संगीत आदर सोलो. आमचे फाटल्यान रावतू राखून गोरू. येची बाळका नामान तुका. येची बाळका वंदन तुका. बेसावांग चेका वाळय कुर्पेस वेंगेन तुझ्या सदां सांबाळ ठेवो. बेसावांग चेका वाळय कुर्पेस वेंगेन तुझ्या सदां सांबाळ ठेवो. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी. हांव आयला कुरड्यांक दिश्ट दिवंक. ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरू जातलें. पवित्र सभेन हें मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत
विजन फॉर फ्युचर या नावाखाल दोळे दिसनातल्या आवय बापयच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरी आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसवाक तुमी कशें आदार दिवये? हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, कीर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापयच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें.